सर्गीचे राज लागीं पावला. भणीन भावनो, जेजून अशें आपल्या 12 आपोस्लांक आपलो जागो जे घेतले ताका सांगलें. कितें सांगूंक जाय लोकांक? सर्गीचे राज लागीं पावला म्हणून. कसली खबर? भणीनो आनी भावनो, आमी जाणो कशे भाशेन आमच्या संबंधांनी आनी वो वेव्हार आसता तो संबंधांनी कशे भाशेन आमी तो जियेता पळयतो. तातूंत खरेपणी सर्गीचें राज आयलां की येवंक ना. सर्गीचें राज आयलां म्हणजे हें सगलें घडटा तितलें देवा सगळें घडटा. आमचें उलोवप, आमचीं चिंतनां, आमच्यो करण्यो सगल्यो देवासून उपजवतात. देवाचें राज आयलेलें आसा आनी ते भाशेन दुसऱ्यांनी आमकां तो प्रतिसाद दिवंक जाय, रिस्पॉन्स दिवंक जाय. ते भाशेन आमचे मदें घडोवन आयलेलें आसा. आमी पळयता कशे भाशेन देवान आपली पोरचेक एकठांयली आनी आतां ताका सगळें बरेंपण दिल्या उपरांत देवाक विसरली आनी हें पळय सगळें ताचें मालमत्ता आशिल्ली ताचेर आदारून आतां व्हडली इमारती बांदूंक लागले, आपणाक जाय पळय तशें करूंक लागले, लोकांक नाका पुरो करूंक लागले, ताका सारको दिसोडो फारीक करून जाले. हे भाशेन कारबार आख्या सर्गीचें राज म्हणूंक येता. देवान ही पोरसां आपणायलेली आनी आपली केल्ली, आपल्या सारकी ती जिवोवच्याक आमकां देवाच्या सारकी केलेली आसा आनी देवाचें राज हे भाशेन ताणें स्थापलेलें आसा जेजून आपल्या मरणांत आनी पुनर्जीवणपणांत. आनी तो आमचे सवय येवन हे भाशेन जियेता की ना तें आमी विचारूंक जाय. आतां कशें आमी जियेतले ताचो मोग करून. आनी मारिया गोरेटीन ताचो मोग करून दाखयलो. ती 7 भावंडां आसलेली ती तिसरी. पाय शेतकामती आसलेलो. ती कोरिनाल्डो म्हणटा पळय त्या गांवांतली आनी मार्शे म्हणटा पळय त्या प्रांतांतली. पायक काम नासलेलें म्हणून तो रोमांक आयलो. रोमाच्या आसपास एक व्हडलें भाट आसलेलें, नेटून म्हणटा पळय थंय, आनी तो थंयसर कामाक लागलो. एका वर्सान तो मेलो. मेल्या उपरांत हें भुरगें इस्कोलाक वचोंक नासलेलें, इस्कोलाक वचोंक जायनासलेलें ताका. माय ताची इस्कोलाक वचोंक नासलेली, पूण एकदम भाग्योत एक भक्ती नासलेली ती. आनी ती सगळी दोतोन देकोर जाणां आसलेली. मारियाक तेणें तें शिकयलें, सगळ्यांक शिकयलें, पूण तिणें एक खास इंट्रस्ट घेतली कित्याक तिचो मोग जेजू सगळें आसलेलो. आनी अशे भाशेन तिका दोतोन शिकयतना पाद्विकारान म्हणून हितून तिका बरे भाशेन सांगलें सगळें. आनी तिचो मोग जेजू सगळें आनिकूय वाडलो. तिका एक धाकले पर्यंत पातक करूंक नाका आसलेलें. कितेंच जेजू विरेत करपाचें न्हय, सगळें मोगान जेजू पासत करपाक तिचे मदें आसलेलें. म्हणटच ती घरचे सगळो कारभार पळयताली. दुसरी पळय भावंडां आसलेलीं तांचे पासत रांदून सगळें करून तांकांय ती शिकयताली दोतून भितर. आनी कोमया घेतल्या उपरांत तिका 14 किलोमिटर एके वाटेन 7 आनी दुसरे वाटेन 7 चलोन वचचें पडटालें, परतून येवचें पडटालें. पूण ती वेताली कित्याक जेजूचें सगळें तिचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक खोलावन जिवंक तिका आवडटालें. वो एकलो चेडो थंयसर ती रावताली न्ही, दुसरी आसलेली त्या कुडांनी. वो चेडो आलेसांद्रो म्हणटा पळय, ताचे दोळे हाचेर पडले. तो ताचे कडेन बलात्कार करूंक सोदतालो कित्याक तें सोंपेपणी आपली कूड ताका दिवंक सोदिनासलेली. कित्याक ती कूड म्हजी जेजूची म्हणून ती जियेताली. ताणें 2-3 पाटी तिका म्हणलें तूं विचारलें, दिना म्हणून सुरी घेवन तिका 14 पाटी सारकी तोपून मारली. मोत्ताना
खूब म्हणणा तूं 20 वरां ती तोडफोडूंक लागली. इतल्या म्हणसर पादविकाराक काडलो आनी ताणें तिचें कुमसार घेतलें, कित्याक ती म्हणूंक लागलें म्हाका कुमसार करूंक जाय. आनी ताणें ताका सांगलें ह्या भुरग्याक तूं बोगोस आनी तितलेंच न्हय ताचे पासत माग. तिणें बक्षिलो ताका आनी ती मागीर मेली. मोत्ता म्हणसर सगलो गोंयचो लोक त्या चेड्याक सारको मारून उडोवंक सोदताले, पूण ताका 30 वर्सां प्रिजांत घातलो. आनी प्रिजांत आसतना ती ताका सपनांत एक फावटी दिसती पडली आनी हो संबंद इतलो जालो की ताचें सगळें जिवितूच ताणें बदललें आनी एकदम देवसपणी तो जिवंक लागलो. 1950 वर्सा तें जुबली इयर आनी रोमांक खूब लोक आयिल्लो आनी हो लोक थंयसर तिच्या सांतपणा पासत गेलोलो त्या दिसा. आनी इतलो लोक आसलेलो की पयले फावटी ही मीस भितर घेवचें आसतना भायर ताणें घेतलें. म्हणून हे भाशेन तिचें जिवीत आसलेलें. माय आनी हो चेडो त्या तिच्या सांतपणाच्या दिसा आसलेली थंयसर. म्हणटच म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी प्रत्येक जाणां जेजूचो मोग कोत्ता न्हय, कशे भाशेन कोत्ता आमी. ताचें राह जायलेलें आसा, ताका एकवटोन चिटकोन आमी आमचें जिवीत सारया. आनी कशी सारतली आमी? प्रत्येकाक ताणें एक एक मार्ग दाखयल्लो आसा, पूण आमकां सगळ्या जाणांक हो आवडटलो सोंपो मार्ग. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी जेजू काजीर जायत जाल्यार सगळें तो थाऱ्यार हाडटा. हांगसर आमकां सर्गीचें राज मेळटा. तर आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. सगळें आमचें सगळें भितर आसा तितलें जेजू सगळें आसा. तें सगळें जेजूच्या नांवान भायर ताचेरूच दवरया आनी तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें ओदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण दुसऱ्या सुस्कारांत आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरून काडटलो. काडीत आसा तो ताका आमी हाजीर जावया आनी ताचो मोग, आनंद आनी शांती ओदीक जोडया आनी हे परी आमचें जिवीत खरेंच ताच्या राजान जियेता हांव ते भाशेन जियोया.